ऑल गोवा विलेज पंचायत सेक्रेटरीज असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. आज आम्ही प्रामुख्यान हांगा आयिल्ले. म्हजो भाव जाचो तुमी पळयता ताचो हात ज्या प्रमाणे ब्रुटल असॉल्ट म्हणटा हांव ताका, जो ब्रुटल असॉल्ट आणि सगळ्यांच्या समक्ष जाला. दुःख इतकें जाता की सगळ्यांच्या समक्ष जाला, पूण कितें जाता की जी डिग्निटी आज ताज्या डिग्निटीचेर जे चॅप पडला, ताजेर जे डेंट पडला, तेजें कितें आज फाल्यां एका नेठान मान धरून जेन्ना सेक्रेटरी काम करता, लोक कितेंय म्हणू, मिडियाय कितें म्हणू, लोक कितेंय म्हणू, आमचें रेप्युटेशन कितें आसूं, पूण आमी कितें काम करता हें आमकां खबर आसा आनी जेन्युइनली जे पंचायतीन येता तांकांय खबर आसा. एक्सेप्शन प्रत्येक गोश्टीन आसता, पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर तर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी, इवन BDO सुद्दां, जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडेंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. आनी असले इन्सिडंट जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, असले इन्सिडंट खंयच जावचे न्ही. सेक्रेटरी भरपूर इन्सिडंट हाजे पयलीं जाला, पूण असोसिएशनाच्या बॅनरा खाली आमी ह्यो आतां हाज्या फुडें तर जावना, इनफ इज इनफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट, स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असले जर इन्सिडंट जायत हाज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचे ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. आनी असो इन्सिडंट म्हणजे एक देख हांव CMा कडेन मागता की जे कोण हाज्या रिस्पॉन्सिबल असले, जे भायले साकून येवन हांगासर जर तर अशी दादागिरी करपाक लागले जाल्यार एकटो कोण स्टाफ आसतलो, एकटो पंचायत सेक्रेटरी आसतलो, एकटो BDO आसतलो, तांचे कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, तांची डिग्निटी कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, हाका जबाबदार कोण आनी हाका आन्सर हे मेळपाकूच जाय. हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मोठ्या व्हड काळजान मागता, आमच्या CMा कडेन व्हड काळजान मागता की अशे इन्सिडंट हाजे फुडें केन्नाच जावचे न्ही आनी जाणी कोणी केला तांकां दे शूड बी टेकन टू टास्क. पंचायत मिनिस्टर आनी जायते ऑफिसर आहात तांचे कडेन तुमी वचून मागणी करता. इन्सिडंट हांगा घडलो म्हणटकूच आमी सगळ्यात पयलीं हांगा आयल्या, आमी जरूर वयतले. आतां आमी पणजे वचपाचे आसा. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, काल जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना सरपंच पवन मोर्जे आयलो, तांणी हाची निंद म्हणजे सामके कडक शब्दान विरोध केला. आनी इतलेच न्हू तर तांणी मुख्यमंत्र्याक कळयला, इवन हांगाचे जे आमदार आसा आमचे जीत आरोलकर, सो ताका तांणी फोन मारून सांगला की हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन कारवाई जावपा जाय. म्हणजे जावंक ना म्हणून फक्त एक इन्फॉर्मेशन. आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवें तुमचो बायटूय पळयला, तुमी ताचो बायट घेतला. पवन मोर्जे हांवेनूय फोन केला. पवन मोर्जे आतां येवपाचो आसा. पवन मोर्जे म्हाजोय बरो फ्रेंड, हांव रातच्यान ताच्या कॉन्टॅक्टान आसा. आनी इवन दीपक कलंगूटकर जे आसा तांणी सुद्धा पोलीस स्टेशनाचेर बऱ्या पद्दतीचे निषेध केलेलो आसा. तो तर गेल्या 2 वर्षां पासून सांगता की दिल्लीवाल्यांक दिवं नाका आनी जे RTI जे प्रकरण आसा ती परत वाडोवं नाका अशें म्हणून तेचे गव्हर्मेंट सर्वंट जो कोण त्यांनी कंडेम केला, आमी त्यांची आभारी आसा. आमी तांकां फोनूय बी केल्या. फक्त आमचो विशय इतलोच आसलो की ज्या ऑफिसान ज्या कडेन इन्सिडंट जाला त्या ऑफिसरान खरें कंडेम करपाची गरज आसली. ते आमी ती खंत आमकां आसा. तांणी फुडारकारान म्हणलें पळय त्या भशेन की आमचे कोणें जर आमकां हें केलें जाल्यार तें बरें जातलें. बरोबर. जो काल विषय जाला ताच्या संदर्भानच मेळपाक आयिल्ले. एक आमच्या सेक्रेटरीचे पंचायत सेक्रेटरीचेर असॉल्ट जाला काल. जो ऑफिशियल ड्युटी परफॉर्म करपाक येयल्लो, RTI ताका अपील आशिल्लें. तेन्ना अपिलाक जेन्ना तो आयलो तेन्ना हांगा BDO नाशिल्ली, त्या खातीर मातसो डिले जालो. ताजे भितर ताणें जे कोण अपेलंट आशिल्ले ताणें सेक्रेटरी कडेन कितें तरी उज्जत घातली. ते घालतकीर हो इन्सिडंट हें जालो तो BDO ऑफिसान जाला. आनी गरज नासतना सेक्रेटरी विलेज पंचायत सेक्रेटरी सचिन दावस्कराचेर असॉल्ट जाला. तेजें आमी कंडेम करता. आनी जेन्ना काल एक ऑफिसरान थंय BDO ऑफिसान ताणें स्टेटमेंट केलें की आमी कांय पळोवना आनी हें करूना म्हणून, विच इज नॉट करेक्ट. जेन्ना एक कोण अपेलंट येता तेन्ना तूं सेक्रेटरीक वळखता आनी अपेलंट कोण आसा तांकां वळखना. तांकां वळखपाक जाय न्ही. जो 2 पार्टी आसता न्ही, 2 पार्टी आसा तांकां जजमेंट दोगांयचें आयकून घेता. तो म्हणटा आपल्याक तें खबर नाशिल्लें, विच इज एब्सोल्युटली रॉंग. आनी तेणें तेजो जो पळय कंडेम्ड आसा, जो कोण ऑफिसर थंय आशिल्लो, तेजे आमी पयलीं निशेध करता. हल्ल्याचो निशेध करताच, ताजे बरोबर ताजोय निशेध करता. कित्याक ताणें पळोवना म्हणल्यार तें सामकें चुकीचें आसा. जर आमी चुकीचें उलयता जाल्यार ताणें बी स्टेटमेंट दिवन आमकां करेक्ट करचें कितें आसा तें.
हय आनी दुसरें कशें आसा आज जे पळय आमी आयल्या ते आमी व्हिडिओक मेमोरंडम दिला की हाजे फेर इन्व्हेस्टिगेशन तुमचे कडल्यान एविडन्स सारको वचपाक जाय पुलिसेन फेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आनी ज्या गव्हर्मेंटाचेर असॉल्ट जाला ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचेर जो हल्लो जाता ताका जो पनिशमेंट आसा तो कायद्यान ताका पनिशमेंट जावपाक जाय जेणे कोणें हल्लो केला ताचेर आनी दुसरें कशें आसा की पयलेच पंचायत सेक्रेटरी जे आसा ते खंयच्या मनस्थितीक काम करता कित्याक आमकां कामां भरपूर आसता आनी एक तेतून भितरली एक RTI अपील आज जर हल्लो जर पंचायतीन जाल्लो लोकांक कांय दिसनाशिल्लें कांय जायनाशिल्लें हो हल्लो BDO ऑफिसान जाला जे आमचे ब्लॉक लेवल ऑफिस आसा तेन्ना जर ब्लॉक लेवल ऑफिसान जर अशें जाता जाल्यार पंचायतीन कितें जातलें आमकां खबर ना कित्याक इनसेक्युरिटी आमकां फील जातली जाता हें इन्सिडंट हाजे पयलीं बी इन्सिडंट जाल्या पूण तेन्ना कशें आशिल्लें कोणें हें घेवना आमचे तेन्ना एसोसिएशन नाशिल्लें आज अंडर बॅनर ऑफ एसोसिएशन आमी एकठांय जाल्या आनी आज तुमी पळयता कितें जाणा बाकीचे पंचायत सेक्रेटरी येवपाचे आशिल्ले पूण तांचे मिटिंग्स आनी जे पळय प्रायर अपॉयंटमेंट्स आसा ते आशिल्ले कारण आमी लोकांच्या कामाक प्रायोरिटी दिला थंय त्या पंचायतीनी ज्या कडेन आमकां येवपाक शक्य आसा तितले आमी आयल्या म्हणटकीर जशें आमी आसा गव्हर्मेंटाचें जे किंवा लोकांचे पब्लिकाचें काम आसा तें आमी हॅम्पर करूं ना तांकां जे थोडे येवपाक सोदताले कॅन्सल करून तांकां आमी सांगलें की तुमी येनाका आमी इतले जाण वता आनी जे पळय कोण हें आसा तें आमी मेमोरंडम BDOक सबमीट करता म्हणून तेन्ना असलो एसॉल्ट परत केन्ना आमचेरच न्ही पंचायत सेक्रेटरी सोडून न्ही खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एसॉल्ट जावपाक ना हेची गव्हर्मेंटान खबरदारी घेवची होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका आमी विनंती करता की हाजेर ताणें कितें तरी कडक पावलां घेवपाची गरज आसा तशें हांव पंचायत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जर हें आसा जाल्यार पंचायत राज एक्टान एमेंडमेंट हाडून सेक्रेटरी किंवा जे पंचायत स्टाफ आसा फक्त सेक्रेटरीच न्ही पंचायत सरपंच आसता थंय हें आसा तेंची सगळ्यांची सेक्युरिटी सेक्युअर कशें आसतलें हेची दखल पंचायत मंत्री आनी होम मिनिस्टरान घेवपाक जाय. तुमचें नांव? शशांक गांवस देसाय, विलेज पंचायत सेक्रेटरी असोसिएशनाचो हांव अध्यक्ष आसा. नांव मातशें सांगात. आनी जर एक खंयचो तरी दिल्ली किंवा आउटसाइड द स्टेट येता आणि एका सेक्रेटरी 2% का सचिव 2% का शब्द ऐकात 2% का सचिव मेरा NOC कैसे रोक सकता है? तुम रुको, 2 महीने के अंदर तुमको सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ. यही शब्द इतले न्हू काल तेंच्यांनी पुलिशेन कितें सांगला पळय खबर आसा? ओ तुम बाहर आओ मैं दिखाता हूँ क्या है करके इसको ठोक देंगे. ही भाषा हे शब्द हांव मुद्दाम जावन हे शब्द कित्याक घातला तुमच्या माध्यमांतल्यान? इज द फॅक्ट. काल हांवें हेचेर सांगला आनी तशें जर जालें जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायतीन काम करप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्या दिल्ली खातीर. म्हटले तेंच्यांनी म्हटलं की काल तुम बाहर आओ हम तुमको ठोक देंगे. त्या खातीर तांकां कमीत ते 6-7 महिने भितूर रावन फुडें कळपाक जाय की असले बारीक सुदारले आमकां 6-7 महिने भायर येवच्या पयलीं भितूर रावचें पडटा. हे जर मॅटर अशें सोडले तांकां बेल मेळ्ळी जावं कितें जालें फुडें प्रत्येक काय जायना. व्हडले कितें 2 दीस गेले सुटले सुटले अशें सांग जायना. तुमच्या पुरतेच मर्यादित ना. देर आर लॉट ऑफ लेडीज पंचायती. आता आयज तुमकां सांगता हांव केप्या सारख्या म्हालांतल्यान हांगासर लोक आयल्या पेडण्या सांग्या केप्या ग्रामसभा जर आमी जर पयली आतां पर्यंत जाल्यार सगळे जे लेडीज जे आसात पळय तांचेर लोक सामके खुर्चे घेवन धांवता सुद्दां आमी पळयता. खूब वायट दिसता. आनी खरेंच सेक्रेटरी जे इतले सहन घेवन मारपाक वयता किंवा कितें मारता ती गोष्टी त्याच्या पेक्षा जेन्ना लेडीज ग्रामसभा घेता तेन्ना जे ग्रामसभेक अपशब्द वापरतात जे लेडीजाच्या मुखार वापरूंक जायना तांकां अशा सुद्धा सिच्युएशनाक सामोरे वयचें पडटा. एका अस्तरेक वायट शब्द जेन्ना जाता पळय न्ही ग्रामसभेक ते तिका आयकोचें पडटा. हें कितें बरोबर सारकें. आनी आज पर्यंत हे कोणूच हेजेर जस्टीस दिवपाक जालो ना. ग्रामसभेक आज पर्यंत जे प्रॉब्लेम जाता ते सेक्रेटरीकच फेस करचे पडटा. एक ग्रामसभा येवप म्हणजे कोंकणीन एक म्हणा दसऱ्या पयलीं कोंब्याक विचारलें बाबा फुडल्या दसऱ्याक कितें करपाचें पयलीं दसरो जावनी मागीर तुका सांगता म्हणटा तशी म्हाका जर कोणें कितें म्हणजे पयलीं ग्रामसभा आमची जावनी मागीर सांगता तुका कितें तें आमी उरतले काय ना तें खबर ना अशी परिस्थिती सद्या ग्रामसभेनी जाल्या. तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका एक मुख्यमंत्र्याक आनी पंचायत मिनिस्टराक कळवणी करपाक जाय की आतां जे पयलीं जे स्टाफाचें म्हटलें स्टाफ जो आसा एक जी पंचायत आसा थंय 1 क्लार्क आनी 1 पिवन आसा 7 हेजी 9 हेजी 2 क्लार्क 1 पिवन आसा 3 हेजी सेम आसा. आज प्रॉब्लम कितें आसा स्टाफ म्हणटा तो पावना. 1994 पॅटर्न आमी फॉलो करता स्टाफींग पॅटर्न तो इमिजिएटली चेंज जावपाक जाय आनी हें आमी ऑलरेडी हायर ऑथॉरिटीक कळयले कडेन आसा. आमकां इमिजिएटली गव्हर्मेंटान स्टाफ दिवचो ही आमची मागणी आसा. ना जाल्यार जे आतां एप्रेंटीस घेता ते तरी पंचायतीक एक दिवचो 1 किंवा 2 कित्याक 1 क्लार्क इनवर्ड करतलो आउटवर्ड करतलो काय कितें करतलो काय तो हे बाकीचे पळयतलो स्टाफ हो प्रॉब्लम आसा. वेरेज अदर डिपार्टमेंट जी स्टाफ आसा
BDO ऑफिस हांगा थंय 3 क्लार्क 4 क्लार्क 3 पिवन अशें आसा सगळे कडेन आनी बाकी कडेन जे खंय ना थंय ग्रामसेवक आसा जे ते बाकीचे काम करता मग तेंचे सगळें मॅनेज जावन वता पंचायतीचे तशें जायना आतां एक विनंती आसा की म्हाजी एक CMाक आनी मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की चीफ मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टर आमची डायरेक्टर आणि असोसिएशन म्हळ्यार जे कोण सेक्रेटरी आसा आमी फक्त रिप्रेझेंट करता असोसिएशना कडेन एक मिटींग करची आमी 18 पॉयंट डायरेक्टराक दिले आमची ग्रीवन्सीस कितें आमी डे टू डे लायफान फेस करता ती एक मिटींग घेवन ती सगळे प्रॉब्लम आसा ते रिजॉल्व करचे आनी आमच्या गव्हर्मेंटाक थोडी सजेशन्स आसा विचार फॉर द वेलफेअर ऑफ द पीपल ती सरकारान डिस्कस करून जर सरकाराक मान्य आसा आनी सरकाराक जर ती पडटा जाल्यार सरकारान ती हें करून एक्टान अमेंडमेंट हाडून सामकें हें पळय ग्रावंड लेवल आमी डेमोक्रेसी आनी हें तें सगळें म्हणटा पळय तें वेवस्थीत चलोवपाक जाता म्हाका एकूच पॉयंट करपाक जाय फाल्यां आमचेरूय जावं शकता फाल्यां ही मेसेज सगळ्या गांवांत पावपाक जाय आनी अशें दिसता की सेक्रेटरीन कोण ना अशें दिसता आमचे बरोबर कोणूच ना अशें दिसता आमकां म्हणून आमकां सगळें आतां आमची युनिटी आमकां दाखोवची पडली की आमी आसात म्हणून आनी आमच्या सेक्रेटरी भावाचेर जो कितें रिसल्ट जाला ताका आमी स्पेशल हें सांगपाक गेलो आमी तुज्या बरोबर आसात म्हणून Madam, now we want an assurance that this type of incident, we will not tolerate it, but from your side, we want an assurance that this type of incident for anybody, any staff, will not be repeated, and if it is repeated, we will not tolerate it. But we want an assurance from your side that this is not only in BDO office fair name. This is on all offices of. आता आम्ही BDO कडे आसा, so. No, that is correct. It is in all offices. Every staff should be secure. So तेजेर आता. ITM पब्लिकूच काम करता पब्लिक काम करताना आमच्या समज अटॅक जाता जाल्यार आमी कितें उरली आमची सेक्युरिटी आणि मॅडम आणि एक रिक्वेस्ट आसा हें जे इन्व्हेस्टिगेशन जावन जे कोणी पळय इन्सिडंट केला म्हणजे जें कितें केला ताका पनिशमेंट जावपाक तुमचे कडल्यान आमकां फूल सपोर्ट जाय कित्याक इन्सिडंट हांगा जाला स्टाफ आनी तुमची कॉपरेशन आमकां जाय एविडन्स दिता तेणी ताका जे कोणी इन्सिडंट गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर असॉल्ट जाला ताका एज पर लॉ पनिशमेंट जावपाक जाय